चार पावलां आशेंत हें तुमचें पुस्तक, जाका साहित्य अकादेमीचो तुमकां पुरस्कार फावो जाला. आतां नॉर्मली अशी प्रवास वर्णनां आमी बरोवप म्हणटा ती मातशी इल्ली वयान वाडटकीत येतात. हय. ह्या एजीचेर हे प्रवास वर्णन बरोवपाची आवड कशी तयार जाली आनी एकूणच तुमचे नदरेंतल्यान ह्या पुस्तकाची खाशेलपणां कितें? म्हाका एका जाणां तत्वज्ञान आवडटा पळय ताका भोंवणी खूब आवडटा आनी म्हाका स्वता भोंवपाक खूब आवडटा आनी भोंवतकीच तेजें बरोवप वा कोणाचें तरी प्रवासान वाचप हें म्हाका आवडटा. पूण म्हाका दिसलें की बरोवचें अशें म्हणून. आनी खाशेलेपण म्हणजे नॉर्मल अशें की आमी केन्ना खंय वतात न्ही, म्हाका दिसता की मॅक्झिमम पळोवन घेवचें. तांचें कल्चर पळोवचें, तांची भास मातशी येता आमकां कितें संवकळीचें जाल्यार जेवण खाण पळोवचें, तांचे कितें जागे आसात वेगवेगळे. लायक आतां आमी ल्हान पासून खूब आयकलां की रावणान शिरेक व्हेली, मागीर ते अशोक वाटिका आसा, ते हनुमानजी देवले. सो आमी श्रीलंकेक गेली तेन्ना मुद्दम थंय गेली पळोवपाक अशोक वाटिका. ते खरेंच ते 2 पांय आसा ते खड्डे पडल्यात आनी देवी सितेचें देवूळ आसा, सिताम्मन देवूळ. आनी म्हणजे हे गोश्टी कितें आसता, एक आमची मायथॉलॉजी, एक श्रीलंका वा थायलंड हे आशियाचे देश न्ही, ते वेगळेपण आसा आनी कांय गजाली साम्य आसा अशें म्हाका दिसता. सो प्रवास म्हाका वाचपाक आवडटा आनी बरोवपाचो एक यत्न केलो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे वयाचें आनी म्हाका दिसता कोण म्हणटा की ल्हान वेळार तशें कांय आसना. म्हणजे ह्या वेळार कविता बरोवप आनी म्हाका दिसता मॅच्युरिटी मनशा भितर आसतात, ल्हान वेळार आसता. अशें न्ही की ल्हान आसतना कविता करप आनी मागीर तुवें प्रवास वर्णन वा तत्वज्ञान वाचप. ताका खूब लोक म्हणटा तूं ह्या वेळार गितेचो अभ्यास करता, तुजें हें वय म्हणजे पालवान वचपाचें, आयस्क्रीम खावपाचें आनी कितें पार्ट्यो करपाचें. पूण तें म्हणटा ह्याच वेळार वाचूंक जाय, कारण 60 जातकीर 70 जातकीर तुका ताचो कितें उपेग जाता. बेगीन वाचतकीच तुका तें कळटा न्ही. सो हांव ताका म्हणटा की तुजें अशें चडशें वाचता, सद्या तें गांधी वाचता, विवेकानंद वाचता किंवां वेगळे वेगळे गीता तांणी सगळ्योच वाचले. गीतेचें आतां एक पुस्तक घेवपाचें आसा. हय, अणकार आनी आप्रोच येता गितार्थ म्हणून. आनी रवींद्र केळेकार हांचो म्हजेर प्रचंड प्रभाव आसा. सो तांचे हिमालयान वचून खूब प्रभावीत जाले की प्रवास वर्णन अशेंय बरोवं येता काय म्हणून. म्हणजे फक्त मजा न्ही की शिकपा सारकें. म्हणजे हिमालयान वाचतकीच तुमकां कळटा की भितर तत्वज्ञान आसा, भितर आदर्शवाद आसा, भितर म्हणजे सगळें आसा भितर. की अशें एक आदर्श प्रवास वर्णन केन्ना तरी हांव बरयतलें अशी एक म्हज्या एक आस आसा. आनी हो एक ल्हानसो यत्न आशिल्लो बरोवपाचो की 4 देशांचे म्हणजे एक भारतीय जेन्ना भायर वता, स्पेशली एक लेखक, त्या नदरेंतल्यान हे देश अशें हांवें ते वचून बरयलां. एक थायलंड, व्हिएतनाम, श्रीलंका आनी UAE अशे 4 देशांतले.